सावित्रीन सत्यवानाच्या आयुष्या खातीर केल्लो हो व्रत म्हणल्यार वटपौर्णिमा. वटपौर्णिमेचो हो व्रत आजूय सगळ्यो बायल्यो व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयतात. वटपौर्णिमेचो हो व्रत साजरो करपाक आज आमी आसात वजरे मडकेवाडा हांगासर. हो व्रत आमी आज साजरो करतली जरा हटके स्टायलीन. नमस्कार. हांव भारती सावळ वजरी पंचायती एक सरपंच. तुमचे सगळ्या महिला वटेन हांव तुमच्या सारिका यांचे स्वागत करता. थँक्यू. वटपौर्णिमेचो व्रत हो बायलांचो आवडीचो व्रत आनी हो सण मनोवपाक बायलो सगळ्यो उमेदीन एकठांय येतात. आनी आज ह्याच निमतान आमी आसात महादेवाच्या देवळान आनी वजरी ह्या गांवांत आनी सगळ्यो म्हज्या इश्टिण्यो हांगासर आयल्यात नटून थटून आयचे हो उत्सव साजरो करपाक. सगळ्यांचे स्वागत, सगळ्यांनी येवकार. सुरवात करूया आयच्या भागाक आनी आयच्या भागांतल्या पयल्या रावंडाक. तो आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. फुगड्या रावंडाची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. दर्शना नाईक, मनीषा शेटये, निशा नाईक, हर्षा, भारती सावळ, सारिका परब. फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी फुगड्या रावंडाचे आमचे पार्टिसिपंट तयार आसा. पळोवया फुगड्यो खंय फुटतात त्यो. पयले पार्टिसिपंट नांव सांग तुजें. वैनवी गांवकर. तुमी कितें करता? कामाक वता. कामाक आसता. ओके. आनी कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा? कितें हें स्वीट एक स्वीट डीश. स्वीट डीश आवडटा. ओके. पौर्णिमेच्या निमतान तुमकां कितें दिसता की सगळ्यो बायलो एकठांय येता, सो कित्या खातीर वटपौर्णिमा मनोवपाची अशी तुमच्या हितून? ही वटपौर्णिमा म्हणून फक्त सवासनी बायलो एक जातात, सगळे वाड्यावयले एक जातात आनी वडा कडेन वचून सगळीं हें करतात. नाल्यार हरशीं आमी एक तशी मेळना एकामेकाक. हे असल्या निमतान आमी वडा कडेन एक जावन सगळ्या गांवाची एक जाता. तुमचो प्रश्न आयका. वटपौर्णिमा ही हिंदूच्या खंयच्या म्हयन्यान येता? रावंड करूं नाका, आन्सर भायर पडटलो. जुलयान. हिंदूच्या खंयच्या म्हयन्यान येता? ओके. तांकां उत्तर येना. तुमचे पैकी उत्तर कोणाक खबर आसा? ज्येष्ठ पौर्णिमा. हांगा उत्तर आयला ज्येष्ठ पौर्णिमा. कितल्या जाणांक उत्तर सारकें आसा कशें? हांगा खूब जाणांनी हात वयर केल्लो. सारकें आसा की ना उत्तर? हां, उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. काय सांग तुजें? निशा नाईक. निशा. निशा. ओके. निशा. आनी हो फॉरवर्डेड प्रश्न आशिल्लो, ताका लागून निशाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. फुडले पार्टिसिपंट. सारिका परब. तूं कितें करता? हांव प्रायवेट जॉब करता. हॉबीज कितें? हॉबीज कितें तरी न्यू ट्राय करपाक आवडटा. जेवणान जेवणाचें न्यू ट्राय करपाक आवडटा. डान्स बी करपाक आवडना? आवडटा. आनी तुजे हितून तुका कितें दिसता वटपौर्णिमा कित्याक मनोवपाक जाय कशी? वटपौर्णिमा एक तर आमी बायलांक नटोवंक सटोवंक मेळटा, प्लस सगळीं लागीं जाता, एकी कडेन येतात, प्लस आनी आपल्या न्हवऱ्या बद्दलचो आदर वाडटा की आपूण ताका लव चड वाडटा अशें एक जावं शकता. ओके. खूब सुंदर विचार आसा सारिकाचे. ओके. तुजो प्रश्न आयक. आमचे भारताचे नॅशनल म्हणजे आमचे नॅशनल झाड खंयचें? मँगो ट्री. उत्तर हांगासर मँगो ट्री आयला. तुमच्या पैकी कोणा नाल्यार ऑडियन्सा पैकी कोणाक खबर आसा? हात वयर करा. वट. वड. शुअर तूं? तुजी मम्मी खंय आसा? आयला मरे मम्मी. मम्मी खंय? आं, ओके. मम्मी उत्तर सारकें आसा? आं, तुका कशें कळ्ळें? कोणें सांगलें टिचरीन? हां, बेटे सांगलें? हां, ओके. कितल्या जाणांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? मागीर मोठ्यान ताळयो दियात. नांव सांग.
संस्कार संस्काराक हो प्रायज वता. हो प्रायज आमी तेज्या मम्मी कडेन दितली. ताका हो ऑडियन्स प्रायज वता आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नांव सांगा. मनीषा शेट्टी तुमी कितें करता? घरांतलेंच काम करता. हॉबीज तुमकां कितें करपाक आवडटा? मागीर वाचन करपाचें आवडटा. वाचन करपाक आवडटा. वाचनच करता की बरयता बी? बरोवपाचें आवडटा, वाचन कितें करपाचें बरयला? आवडटा. कितें बरयता? कितें एक कसले प्रोग्राम बी आसले जाल्यार केन्ना असो बरोवपाचो कसलो टीव्हीर पळयलो जाल्यार केन्ना. ओके बरें. आज आमी हो कार्यक्रम घेवन हांगा आयला. सगळ्यो बायल्यो हांगा जमल्या. वटपौर्णिमेचो निमित्त आसा. ताच्या बद्दल 2 शब्द उलया. आतां ही बायलां आमी सगळीं एक वटान बरी रंगता एक बरें दिसता. सगळ्यांची एक कपलाक लावन बरी सगळ्यो सवाशणी एक मेव कशी दिसता तेन्ना बरी मजा येता सगळ्यांनी एक वटान. तुमचो प्रश्न आयक. ही एक म्हण आसा ती पुरी करपाक जाय तुमी. संगो संगी वडाला. फेरे घालता. ही एक म्हण आसा. संगो संगी वडाला. कोणाक येता हात वर करा. ओके हेजें उत्तर आसा संगो संगी वडाला वांगी. एक्चुअली हांवें जेन्ना वाचलें तेन्ना म्हाकाय मातशें लायक अजाप दिसलें की ही म्हण कितें ती वडाला वांगी. राव सांगता कितें तें. ही म्हण अशी आसा की आमी एक फावटी कोणा कडल्यान कितें सांगपाक वता, कोणाची चाळयो किंवा कितें गजाल सांगतात. एकट्या कडल्यान सुरवात जाता ही गजाल, दुसऱ्या पर्यंत पावता, ती दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या पर्यंत पावता. पण जेन्ना ती खूब जाणां कडेन पावली काय ना जेन्ना शेवटाक पावता तेन्ना ती गजाल जी मेन आसता ती थंयच उरता आनी खंयची तरी एक नवीन गजाल चालू आसता. खूब जाणांनी हो अनुभव घेतला आसतलो. सो ताका लागून ही म्हण हे केला की संगो संगी वडाला वांगी. फुडलो हे हर्षा हनुमंत परब. तुमी कितें करता? गृहिणी. कुकींग. आनी कितें करपाक आवडटा? आदी स्कुलान आसतना किंवा कॉलेजीन आसतना कितें करपाक आवडटा तें? डान्सिंग. ओके सो आमकां हांगा खूब डान्सरां मेळपाची आसा. आनी तुजो प्रश्न आयक कितें तो. 2 नुस्तीं आशिल्ली रास खंयची? 2 नुस्त्याचें चिन्ह आशिल्ली रास खंयची? मीन. उत्तर हांगासर आयला मीन. कितले जाणांक दिसता उत्तर सारकें आसा? सारकें? मागीर ताळयो मारात मागीर तांकां. ओके सो हांगासर उत्तर आमकां सारकें आयला आनी आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडले पार्टिसिपंट. तुजो प्रश्न आसा एका वर्सान कितले आठवडे आसतात? ओके हांगा कोणाक येना? बरी ही उदो पासून हात वयर काडटा. 48. उत्तर चुकले. 49. 36. उत्तर आसा 52. ओके सो आमची शेवटची पार्टिसिपंट. म्हजें नांव दर्शना केशव नायक. तुमी कितें करता? हांव सर्वीस करता. तुजी हॉबीज कितें? म्हाजी हॉबीज कुकींग, प्लेईंग म्हणजे डान्स आनी तशें खूब आवडटा. डान्स करपाक आवडटा? हय. डान्स करपाक आवडटा पण हांव तर डान्स करचें ना. ओके आनी तूं वटपौर्णिमेच्या निमतान आज सगळीं जमला सो त्या बद्दल कितें सांग? तेंचे बद्दल म्हणजे ही सगळीं बायलां जमलेलीं आसा म्हणजे अशी एकठांय मेळटात आनी सगळें बरें आसता. सगळें कपलाक लावपाक मेळटा आनी अशें म्हणजे अशें तुका सिटीन बीन मेळना न्हू गांवान मेळटा तशें. ओके आतां सिटीनी करपाक लागले हां. ओके तुजो प्रश्न आयक. हे तुका एक सॉंग आयकतले आनी हे सॉंग खंयच्या पिक्चरांतलें तुवें सांगपाक. उत्तर हांगासर आयला टायमपास मुवी. कितल्या जाणांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? टाळयांचो आवाज येवंक ना अजून. ओके सो आमच्या शेवटच्या पार्टिसिपंटान चिंतून शेवटाक उत्तर सारकें दिलें आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. मोठ्यान ताळयो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटाक जेंच्यांनी फुगोटे रावंडान पार्टिसिपेट केले, जेंकां प्रायजीस थोड्यांक मेळ्ळे थोड्यांक मेळूंक ना. फुडलो रावंड घेवया ताचे पयलीं
अनेक फाटी आमची जी सगळी पार्टिसिपंट हांगा जमल्या तांकां खरेंच पळोवन खूब बरें दिसता बरी नटून सजून आयल्या आनी वॉज परफेक्ट टायम आसा तेन्ना अशे उत्सव आमी साजरे करतात आनी सगळ्यो बायलो एकठांय येतात मोठ्यान ताळयो जाणी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर हांगासर आशिल्ल्या फुडल्या रावंडाक सुरवात करता जो आसता आमचो कभी हा कभी ना पळया हाजे पार्टिसिपंट्स मनीषा नायक सुनीता परब शुभांगी परब प्रमिला नायक कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता म्हाज्या बरोबर 6 पार्टिसिपंट आसा आनी पयले पार्टिसिपंट ऑलरेडी तयार आसा हो रावंड खेळपाक टायम आसतलो 40 सेकंड्सचो ओके नांव सांग तुजें परत इच्छा योगेश वजरकर कितें करता तूं घरातच असतो घरात असता आनी काय करना घरा जेवणाचे बी जेवणाचे तुजो टायम सुरू जाता आतां तूं घरात आसता म्हणटा सो घरातलें सगळें काम तूंच करता आसतलें न्ही कितलेंय सांगा हय आनी ना म्हणल्या शिवाय आमकां रावपाक जायना न्ही पयलींच तेणें हय म्हणलें नांव सांगा तुमचें माझे नाव सुनीता सुहास परब तुमी कितें करता हाऊस वायफ हाऊस वायफ तुज्या बरोबर रावंड सुरू करता आमी तुजो टायम सुरू जाता आतां आज वटपौर्णिमा म्हणल्यार सकाळीं उठले आसतली न्ही कुठल्या उठल्या हय म्हणलें हय फुडली पार्टिसिपंट मनीषा मदन नायक तुमी कितें करता हाऊस वायफ हाऊस वायफ ओके तुज्या बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां तुमी वटपौर्णिमेचो उपास धरला ना कितें जाली शीण भागयलो आमचो हय म्हणलें आनी नावय म्हणलें बरोबर सोमते हय ना फुडली पार्टिसिपंट प्रमिला केशव नायक टेन्शन आयला ना रावंड सुरू रावंडा ना म्हणप ना ओके रावंड सुरू करुया हो टायम आतां सुरू आतां टेन्शन येवंक ना मगो येला येयला आनी उपास धरला गल्ला धरला वर्सान वर्स धरता फुडली पार्टिसिपंट ओके नांव सांग शुभांगी परब टायम सुरू जाता आतां मायक सारको धरा वयर इतले भिला कित्याक गो उपासान अशें घुवळ बी येना मगो आं ना येला ना म्हणलें क्रिश्चनीचा आठवडा आनी कितें विचारता शेवटचे पार्टिसिपंट फुल्ले येसू नायक प्रफुल ओके तुमी कितें करता सारं देवळाचे काम करता देवळाचें काम करता आनी सगळ्या बायलांक वळखता हांगासरल्या हय हय ना सुरू जावंक ना राव ओके तुमच्या बरोबर हो रावंड सुरू करुया आमी तुमचो टायम सुरू जाता आतां पळया हय आनी ना म्हणपाचें ना तर शेवटचे पार्टिसिपंट प्रायज तुका मेळपाक जाय अशे खेळ बी खेळपाक आवडटा आवडटा कोण ती मातशी हांगा यो आनी राव खेळ तूच आवडटा आवडटा आदी पसून खेळटा अशे खेळ हय 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 खेळटा हय म्हणलें 6 पार्टिसिपंटांक मोठ्यान ताळयो दिवया कोणाकूच हय आनी ना म्हणल्यार रावपाक जावंक ना तुमच्या पैकी कोण खेळपाक सोदता 2 जाणां जाल्यार फुडें येवं शकता प्रफुल आर देविदास ओके आणि तू कितें करता हॉबीज हाऊस वायफ हॉबीज हॉबीज म्हणजे अशें ग्रुपांनी बी हांव सगळ्या ग्रुपांनी या म्हणून हें करता काम करता नाटकांनी बी प्रॉम्प्टिंग करता मातशें अशें केन्ना केल्लेलें ती संवय दिसता म्हाका ती दोन प्रॉम्प्टिंग करताली ती ओके तुज्या बरोबर रावंड सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां आं ओके उलोवपाक आवडटा आसतलें भरपूर आवडटा खूब उलयता खूब उलयता सगळ्यांक चड तूच हांगासर ना तशें कमी उलयता ओके जेन्ना दुसरी हांगा खेळटा पळय तेन्ना प्रॉम्प्टिंग करपाक खूब इजी आसता पण जेन्ना हांगा येतकच सगळे ब्लँक ओके आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट पळया तिचे कडेन जमता हो प्रायज घेवपाक जाल्यार नांव सांग प्राची सचिन कांबळे ओके प्राची तुका कितें करपाक आवडटा हॉबीज कितें हांव एक्चुली हांव आंगणवाडी टिचर सो हांव भुरग्यां बरोबर जास्त अशें म्हजें आसता सो टेलरींग आवडटा म्हाका कुकींग आवडटा सगळें आवडटा ओके सो मल्टी टॅलेंटेड हो ओके तुज्या बरोबर आमचो आमी रावंड सुरू करता कभी हा कभी ना अजून कोणेच प्रायज घेवंक ना आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट जे आसा अंगणवाडी टिचर आनी ते खुबशे हॉबीजूय आसा सो डेफिनेटली हो रावंड ते थ्रू करतले अशें दिसता तुजो टायम सुरू जाता आतां भुरग्यां बरोबर खेळपाक आवडटा म्हणजे तूं भुरग्यां बरोबर आसता ऑल द टायम सो वाज येना केन्ना केन्ना वाज येना आय पयल्याच बॉलाचेर आउट ओके सो हांगासर तुमी पळयलें की आमी 40 सेकंड्सचो टायम दिल्लो आनी ह्या टायमान कोणाकूच हय आनी ना म्हणनासतना उलयनासतना रावपाक जालें ना सो जी सगळी पार्टिसिपंट हांगा आयिल्ली तेंच्या खातीर फक्त मोठ्यान ताळयो दिवं शकता प्रायज दिवं शकना कोणाक आमी
फुडलो राऊंड रोखडेच सुरू करता पण त्याच्या पहिले घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. द गोवन जीनियस स्पर्धेचा कालावधी 10 जून ते 10 सप्टेंबर 2019. एकूण 90 कुपन्स, 70 कुपन्स प्रवेशिकेत चिकटवा आणि जिंका बंपर प्राइज. फर्स्ट बंपर प्राइज इलेक्ट्रिक सायकल, सेकंड बंपर प्राइज आयपॅड आणि 12 अलेक्सा इको. प्रत्येकी शाळेला एकूण 13 बक्षिसे. फर्स्ट प्राइज मॉन्स्टर ट्रक, सेकंड प्राइज स्मार्ट वॉच, थर्ड प्राइज LCD रायटिंग टॅबलेट्स आणि कॉन्सोलेशन प्राइज कॉपर बॉटल्स. प्रत्येक सहभागी विद्यार्थ्यास हमखास आकर्षक बक्षीस. या धमाल स्पर्धेत सहभागी व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. मग वाट कसली बघताय, आजच गोवन वार्ता आपल्या घरी सुरू करा. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळूया आमचो आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो असता नेम मारा प्रायजिका. पार्टिसिपंट काय आमच्या बरोबर ऑलरेडी आसात तयार हांगासर, सो तेंच्या बरोबर आमी हो राऊंड पयली खेळटली आणि मागीर फुडल्या पार्टिसिपंटाक घेतली. सो सुरवात आमी करूया आमच्या ह्या पार्टिसिपंटा कडल्यान. नांव सांग. ओके, गितांजली पयली खेळटली हांगासर. तुवें बॉल मारपाक जाय. समोर आशिल्ले कपा पोरांक प्रायज आसा ते हिट करपाचे. प्रायज कप पडले, सपोज प्रायज जर आसा जाल्यार प्रायज तुमचो. हां, ओके. तिका हो प्रायज हांव दिवंक शकना, ती येनाशिल्ली, तिका हांवें फर्सन हाडला. ओके, गितांजलीन पयल्याच बॉलाचेर कप हिट केले, तिका प्रायजूय मेळ्ळा. तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, आतां आमची फुडली पार्टिसिपंट नमिता खेळटली. अरे वा, सगळे प्रायजीस व्हरतात गो. ओके, नमितांच्यांनी कप हिट केले, प्रायजूय मेळ्ळो. तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां आनंदी खेळटली. ताळयो तेंच्या खातीर. आता रुक्मिणी आई खेळटली आमची. अरे वा. ओके, रुक्मिणी आईन आमच्या बऱ्यापैकी खेळ्ळी. पयल्याच बॉलाचेर तिणें प्रायज 2 मेळ्ळा तिका, पण आमी 2 प्रायज दिनात न्ही, सो एकूच प्रायज तिका चूज करपाक जाय. आई ह्या हातींतलो काय ह्या हातींतलो खंयचो प्रायज जाय तुका? सांग तूं खंयचो तो एक. हां, बरें हो. ओके, तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश प्रायज. ओके, आतां तृप्ती खेळटले. हय, आता मनीषा खेळटली. खेळ. ओके, आता सारिका खेळटले. सारिका प्रायज मेळूंक जाय. कितें गो, सारिकाची लज केली तुवें. मनीषा खेळ 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 खेळ. ए कितें गो, तुवें सगळ्यांनी लज केली. हां, तूं खेळुया. ओके, मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. बॉल फुडें वचना समजू शकता की आज सगळ्यांनी उपास दवरला, शक्ती इतली ना. ओके, पण बऱ्यापैकी सगळ्यांनी ट्राय केले. सो हो राऊंड आमचो हांगा सोंपया. खेळुया आमचो फुडलो राऊंड. हटके राऊंडाक आमी सुरवात करता. तेजे पयलीं पार्टिसिपंट आमकां पळोवया कोण मेळटा ह्या राऊंडाक ते. सविता शेटये, मेघा हाजनेकर, सिंथिया गांवकर, सनम सावळ, रंजना परब. शेवटचे पार्टिसिपंट समिरा गाड. हटके राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि हाची गेम कितें आसा ती सांगचे पयलीं हांगा सगळ्यांक पत्रावळ करपाक येता. येना मगो, शिकून घे आतां. राव शिकयतली तुका ही सगळी. बाकीच्यांक येता सगळ्यांक पत्रावळ करपाक? जेवला पत्रावळेन केन्ना तुमी? आं, जेवला मगे. पयला पत्रावळ कशी आसता ती न्ही. आं, हांगासर तुमकां पत्रावळ करपाक जाय. टायम आसतलो 2 मिनटाचो. ह्या 2 मिनटांनी हे पळय सगळें दवरलां आमी हांगा सामान जें लागता तें. 2 मिनटांनी तुमकां हांगा पत्रावळ तयार करपाक जाय. जी व्हडली पत्रावळ करतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर. ओके, हांगा कोणाक येता आनी पत्रावळ करपाक? एका सगळ्यांक ताळयो दिया मोठ्यान मातश्यो. पत्रावळ येता आमी करपाक. तुवें ट्राय केला मुगो. ओके, पत्रावळ पयला सगळ्यांनी तेची याद धरात आनी पत्रावळ करपाक जाय. 2 मिनटाचो टायम स्टार्ट. बाकीच्यांचे काय ताळयो मारूं शकतात?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. पत्रावळ पोया. अशें. एक्सपिरियन्स मातशी. ओके, हे शोपीस कशें लावपाक बरें आसा. ओके, सो ही काय आमी पत्रावळ म्हणू शकना. 1, 2, 3. तर हटके राऊंडची आमची विनर जाता सगळ्यांक बरी आनी व्हडली पत्रावळ करून रंजना परब. मोठ्यान ताळो जाणी तेंच्या खातीर. आनी तांकां ताळ्या बरोबरूच मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. सो जेंकां पत्रावळी हांगासर करपाक येना सो तेंच्यांनी फुडें मातशी नोंद घेवची की मातशी पत्रावळी करपाक शिकच्यो. केन्ना केन्ना अश्यो उपयोगाक पडटात त्यो. पण सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर मोठ्यान आनीक पत्रावळी दिवया. आनी फुडलो रावंड रोखडोच सुरवात करुया. पण तेच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. द गोवन जीनियस स्पर्धेचा कालावधी 10 जून ते 10 सप्टेंबर 2019. एकूण 90 कुपन्स, 70 कुपन्स प्रवेशिकेत चिकटवा आणि जिंका बंपर प्राइज. फर्स्ट बंपर प्राइज इलेक्ट्रिक सायकल, सेकंड बंपर प्राइज आयपॅड आणि 12 अलेक्सा इको. प्रत्येकी शाळेला एकूण 13 बक्षिसे. फर्स्ट प्राइज मॉन्स्टर ट्रक, सेकंड प्राइज स्मार्ट वॉच, थर्ड प्राइज LCD रायटिंग टॅबलेट्स आणि कॉन्सोलेशन्स प्राइज कॉपर बॉटल्स. प्रत्येक सहभागी विद्यार्थ्यास हमखास आकर्षक बक्षीस. या धमाल स्पर्धेत सहभागी व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. मग वाट कसली बघताय? आजच गोवन वार्ता आपल्या घरी सुरू करा. आणि डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट पळोवया. खुबशीं जाणां रावल्या हांगासर की आपलें नांव आयल्या पुरो म्हणून पळोवया कोणाचें नांव येता तें. नमिता गांवकर, नम्रता नायक, प्राची कांबली, भारती सावळ, सनम, स्मिता नायक. ओके, सो आमची डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट हांगा तयार आसात. आणि आज ज्या प्रमाणे ते न्हेसला त्या प्रमाणे एक ताका सॉंगूय लायतली तशीच आमी. सो एक धमाकेदार असो डान्स परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटलो. सुरुवात करता आयच्या डान्स राऊंडाक. ओके, सो फर्स्ट प्राइज वता भारतीक आणि हो प्राइज आमी डिस्ट्रीब्यूट करतली नम्रता बरोबर. सो दोगांयकूय मोठ्यान ताळयो जावनी आणि बाकीची सगळी पार्टिसिपंटां जी आशिल्ली तांकांय मोठ्यान ताळयो जावनी. दोगांनी खूब बरो डान्स केला. सगळ्यांनी डान्स बरो केला. पण मातशे लटके झटके हांगासरल्यान दोगां कडल्यान चडूच मातशे बरें येताले. सो दोगांयकूय हो प्राइज मेळटा प्रुडंट कडल्यान. दोगांयकूय कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि जेंकां परत आनी कोणाक डान्स करपाची उमेद जाल्यार येवं शकता, तशें कांय ना. ओके, सो आयच्या भागांतलो आमचो शेवटचो रावंड खेळपाचो वेळ जाला. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड जो आसा चक दे रावंड. चक दे रावंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. अक्षरा नाईक, कल्पना,
दर्शना नाईक, जिया नाईक, हिरा नाईक, आनंदी गावकर, सीमा गावकर, प्रतीक्षा कांबळे, संगीता गावकर, लक्ष्मी गावकर, अनिता गावकर. चकदे राऊंडच्या आयची आमची गेम आसतली ती अशी तुमी हांगा पार्टिसिपंट पळयता शकता कितें रावल्या हांगा पार्टिसिपंट सेमी सर्कल करून आमी 3 पार्टिसिपंटाच्या हातीन बॉल दिला. सो तुमी पार्टिसिपंटांनी एकामेका कडेन बॉल उडोवपाचो. जेची कॅच सुट्टा ते आउट आनी शेवटाक जे उरतले ते जातली हे राऊंडचे विनर. ओके, कळ्ळी गेम सगळ्यांक? ऑल द बेस्ट सगळ्यांक. ओके, रेडी, स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप. एकटे आउट जाल्यार मातशी शिफ्ट जाय. आउट आउट आउट. स्टार्ट. राव राव. आउट आउट आउट. स्टार्ट. आउट आउट आउट. आउट राव राव. आउट. Very good. Out. Okay, fast. Out. Start. Fast. Out. सारको मारा पण फास्ट. फास्ट. आउट. आयच्या वटपौर्णिमा स्पेशल भागातले चकदे राऊंडचे विनर जाता शर्मिला सावळ आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. वजरी हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो वटपौर्णिमा स्पेशल भाग हांगा सोंपता. परत एक फावटी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक वटपौर्णिमेचे खूब शुभेच्छा. फुडल्या भागात रोखडीच मेळया तुमच्या वाठारात कितें तरी हटके करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके.